नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। आशवे बर्चाची जाली पुनरावृत्ती, सुदैवान टळी जिवितहानी। आशवे मांद्रे आजोबा देवळा लागसर पेटिल्ल्या कॉटेजीचे तशेंच सामानाचो लासून जालो गोबोर। कोळवाळ बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करपी पुलीस कॉन्स्टेबलाक धरलो रंगेहात। कॉन्स्टेबलाक अटक करून दवरला बंदखणीत। कोळवाळ बंदखण बेकायदेशीर घडणुका खातीर आसा चर्चेत। म्हापसा उजो पालोवपी दळाचो कर्मचारी संजू कोरगांवकाराक ड्युटीचेर गैरवागणूक केल्ल्यान केलो कामावयल्यान निलंबीत। उजो पालोवपी दळाच्या संचालकान केल्या कारवाय। शिक्षणीक वर्साच्या सुरवेकच राज्यात घुसपागोंदळ 1 एप्रिला सावन सुरू जाल्ले शैक्षणीक वर्स 15 दिसांनी गेले फुकट। सरकाराचो निर्णय थारलो चुकीचो, परतून विचार करपाची गरज उक्तायली शिक्षण तज्ञान। बायल आरक्षण बिलाचेर सध्या देशाच्या राजकारणात खर बोळा। विरोध करपी लोकांक नारी शक्ती केन्नाच करची ना माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांक दिल्या थेट शिटकावणी। आणि वेळसाव आनी कांसावले वाठारात चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमाचे काम थांबोवचे तत्काळ। गोंयचो एकवट विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकरान जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन केले सादर। आता खबरो विस्तारान। म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्याक ड्युटीचेर गैरवागणूक केल्ल्यान निलंबीत केला। या कर्मचाऱ्याचे नाव संजू मधू कोरगांवकार आसा आनी ही कारवाय उजो पालोवपी दळाच्या संचालकान केल्या। या घडणुकेक लागून खात्यात बोवाळ निर्माण जाला आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। बायलां आरक्षण बिलाचेर सध्या देशाच्या राजकारणात खर बोवाळ सुरू आसा। बायलांच्या हक्काक विरोध करपी लोकांक नारी शक्ती केन्नाच माफ करची ना अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांक थेट शिटकावणी दिल्या। चुकीच्या हेतून राजकारण करपी लोकांक ताचे परिणाम सोंसचे पडटले अशेंय तांणी स्पश्ट केला। या फाटभुंयेर संसदेत आरोप आनी प्रतिआरोप उक्तायल्यात। देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो। आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें
बहुत बड़ा योगदान। हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में। इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए, ये राष्ट्रहित का निर्णय है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। कोळवाळ बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करपी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक रंगे हात धरलो। हो कॉन्स्टेबल बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हण अधिकाऱ्याक म्हायती मेळ्ळी। ते प्रमाण सांपळो रचून ह्या कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरलो। ताचे कडल्यान गांजा जप्त करून ताका अटक केला आनी सध्या तो बंदखणीत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। कोलवाळ बंदखण पयलीं सावन बेकायदेशीर घडणुकांक लागून बरीच चर्चेत आसा। बंदखणीत मोबायलाचो वापर, ड्रग्साची तस्करी तशेंच हेर बेकायदेशीर प्रकरणांक लागून जायते फावट कोलवाळ बंदखणीचेर टिका जाल्या। हातूंत आतां भर म्हूण खुद्द पुलीस कॉन्स्टेबलूच ह्या बंदखणींतल्या कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हूण उक्ताडार आयला। बिरेस्तारा कैद्यांक गांजाची पुरवण करतना एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरलो। सोमेश मांद्रेकर अशें ह्या कॉन्स्टेबलाचें नांव जावन आसा। हो कॉन्स्टेबल बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हूण अधिकाऱ्यांक म्हायती मेळिल्ली। ते प्रमाण सांपळो रचून ह्या कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी धरलो। ताचे कडल्यान गांजा जप्त केला आनी ताका अटक केला। फुडलो तपास सुरू आसा। मजगतीं अशा तरेच्या प्रकरणाक लागून कोलवाळ बंदखण कैद्यां खातीर खरीच बंदखण काय मोजेची सुवात जाल्ली आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना। आनी आतां पुलिसूच बंदखणीत बेकायदेशीर प्रकरणांक प्रोत्साहन दिता। भविष्यात अशा तरेची कसली आनी कितली प्रकरणां उक्ताडार येवपाची आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना। कोलवाळ जेली सदांच बारीक ना व्हडल्या कारणावयल्यान चर्चेत आसतातूच आनी अशीच एक बातमी परत एकदा मुखार येता। तर पुराय बातमी ती म्हटल्यार कोलवाळ जेलींतल्या एका कॉन्स्टेबलाक, कोलवाळ सेंट्रल जेलींतल्या एका कॉन्स्टेबलाक काल कोलवाळ पुलिसां कडल्यान अरेस्ट करपाक येता। आतां अरेस्ट करपाचें कारण म्हटल्यार काल कोलवाळ जेलींत जेन्ना एक स्पेशल ऑपरेशन चालू आशिल्लें तेन्नाच हो जो कॉन्स्टेबल आशिल्लो तो ह्याच जेलींतल्या इनमेट्सांक गांजा सप्लाय करतना रेड हँडेडली ताका धरपाक आयलो। आतां जेन्ना ताका धरपाक आयलो तेन्ना तेच्या कडेन 165 ग्रॅम्स ऑफ गांजा जो आशिल्लो तो अवेलेबल आशिल्लो आनी कोलवाळ पुलिसांनी जो आसा तो ताका तेन्नाच जो आसा तो कस्टडीन घेतलो आनी फुडें जी आसा ती ताका अरेस्ट करपाक आयली। आयज ताका जेएनएफसी कोर्ट म्हापसा कडल्यान जो आसा तो रिमांड फुडलो कितें आसा तो मेळटलो आनी फुडें कितें जी इन्फॉर्मेशन आसा ती आमी तुमकां दितले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर। गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था गंभीर जाल्या असो आरोप अमित पाटकरान केला। राज्य बनाना रिपब्लीक सारकें जाला आनी प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळा असो दावो तांणी केलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य तस्करांच्या हातांत दिला असोय आरोप तांणी केलो। अणजुणच्या आवारात शिंदळकी वेवसाय चल्ला। सुमार 4000 शिंदळकी वेवसाय करपी आसात, तांकां मुख्यमंत्र्यान कापस्ताद आसल्यार धरचे अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान टीप दिल्या। गोयचे कायदो आनी सुवेवस्था सामकी कोसळपाच्या मार्गार पाविल्ल्यान विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या। गोंय आदी पर्यटनाक लागून फामाद आशिल्लें।
आता ड्रग्स मर्डर बेकायदेशीर व्यवसाया खातीर जाल्ल्याचो आरोप पाटकरान केलो. गोंय हे बनाना रिपब्लीक जाला. मुख्यमंत्र्याकच खबर ना आयज तो शासन चलयता काय गोंय विकला ते. हालीं शिनळकी व्यवसाय उक्ताडार आयला ते फकत ट्रेलर आसा. अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या आवारात व्हडा प्रमाणात शिनळकी व्यवसाय चलता. सुमार 4000 शिनळकी व्यवसाय करपी थंय आसात. मुख्यमंत्र्याक कापास्ताद आसा जाल्यार तांकां धरचे अशी टीप काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान दीत सद्याच्या सरकाराक बरेंच उजरावन काडले. सकयल्या पावंड्या सावन उंचेल्या पावंड्या मेरेन डबल इंजिन सरकार आसा जाल्यार गोंयांत ड्रग्स येता कशे असोय प्रस्न पाटकरान केलो. गोंयांत न्हांवपी थळांचेर बुडून मरण आयिल्ल्या पर्यटन थळांचेर लायफगार्ड आनी पुलीस गस्त वाडोवची असोय सल्लो दिलो. आतां सरकार कशे आनी कितें पावलां उबारतात हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा. गोवा म्हणटा बनाना रिपब्लीक जाला. गोवा हे प्रमोद सावंताच्या अंडर. प्रमोद सावंत डजंट नो की आज तो गव्हर्नन्स करता काय गोंय ताणें विकलें. दॅट इज जस्ट अ ट्रेलर. तुवें पळय पळयलां न्ही तें प्रॉस्टिट्यूशन. दिस इज अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग. फाटल्या दिसांनी जेन्ना गूड फ्रायडे दिसा जेन्ना ह्या सरकारान एक इव्हेंट हांगा हाडलो, इंटरनॅशनल आर्टिस्ट जेन्ना आयलो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर मॅसिव्ह प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट चलता आणि जो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा इज द मोस्ट रिचेस्ट पुलीस इन्स्पेक्टर इन एंटायर गोवा. आज आनी एक तुका हांव थोडे इनपूट दिता. आतां अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या वाठारान देर आर रफली अबाउट 4000 प्रॉस्टिट्यूट्स आहेत. प्रमोद सावंताक आनी एक टीप दिता. कापासदाद आसा जाल्यार वच आनी तांकां धर. आतां फनियस्ट पार्ट इज जे बाबडे तोंड ते व्हिडिओन पळय कोणे मिडिया भावांनी घातलो आनी ते कोण 4-5 लोक पळय ते व्हिडिओन दिसता तांचेर हे सरकार एफआयआर फायल करता. अरे एफआयआर फायल करपा आशिल्ली प्रमोद सावंताचेर. एफआयआर फायल करपा आशिल्ली रोहन खोंट्याचेर. गोंयचे गोवा वॉज नोन एज अ इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन फॉर टुरिस्ट. आज गोंयान वी आर नोन फॉर रेप, मर्डर, ड्रग्स. आज म्हाका सांग गोंयान ड्रग्स येता खंयच्यान? तुमी सांगता की आमचें डबल इंजिनाचें सरकार आनी जेन्ना लोवर गव्हर्नन्साचेर येता तेन्ना तुमी सांगता आमचें ट्रिपल इंजिन सरकार. सेंटराक तुमी आहा, स्टेटाक तुमी आहा, पंचायती तुमच्यो, झेडपी म्हणटा तुमी तुमचे त्या वाठाराचे उलयता हांव कलंगूट आनी अंजुना बागा. जाल्यार हे ड्रग्स येता खंयच्यान? दॅट मिन्स हे बीजेपीचेच लोक सप्लाय करता अशें जालें ना. सो टुडे लॉ अँड ऑर्डर हॅज टोटली कोलॅप्स्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. की आवय बापायन म्हणटा तो काळजी घेवपाक जाय भुरग्यांची. प्रमोद सावंतान विचार करचो, ताकाय भुरगीं आसा. आनी म्हाका दिसता हें कर्तव्य सरकाराचें जाता की जे जे स्पॉट्स पयलीं पावसान ते वॉटरफॉलाचेर वचून लोकांचो जीव वतालो. जेन्ना आमी आवाज केलो तेन्ना आनी पावसाच्या वेळाचेर वॉटरफॉल बंद केले. बट आय एम आस्किंग द गव्हर्नमेंट की आज जे टुरिस्ट स्पॉट जे आसात, आतां गरमेचे दीस, ह्या दिसांनी गरमी इतली वाडल्या की गोंयकार वो खंयच्या तरी एका तळ्यान न्हांवपा वता, वॉटरफॉलाचेर न्हांवपा वता, स्प्रिंगाचेर न्हांवपा वता. सो असले जे आयडेंटिफायड जे स्पॉट्स आसा जंय मॅसिव्ह गोंयकार जे वता थंय पुलीस कित्याक नासता? थंय तुजे लायफ सेव्हिंग गार्डाचे लोक कित्याक थंय ना? डिझास्टर मॅनेजमेंट वॉट आर दे डुईंग? सो दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ दीस प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. वेळसाव आणि कासावले वाठारात चलपी साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आणि रेल विकास निगमाचे काम तत्काळ थांबोवचे म्हूण गोंयचो एकवट विजय सरदेसाय आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन सादर केले. बिरेस्तारा गोंयचो एकवट हांणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय तशेंच काँग्रेसीचो अमित पाटकार हाचे सयत जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 4 मेक जातली अशें कळटा. गोंयचो एकवट हांणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाचे सयत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. वेळसाव आणि कासावले वाठारात चलपी साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आणि रेल विकास निगमाचे काम तत्काळ थांबोवचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याक तांच्यांनी निवेदन सादर केले. मजगती सरकारा कडल्यान नीज गोंयकाराची सतवणूक जाता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सांगता. मजगती हे प्रकरण न्यायालयात आसतना रेल्वे प्रशासन
खाजगी जमनीत घुसून काम कशें करपाक शकता असो प्रश्न क्लाउड आल्वारीस हांणी उपरासला. दुसरे वटेन आपली खुर्ची वाटोवपाक मुख्यमंत्री सावंत हांचे सरकार केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण काम करीत आसा. देखून आपल्या हक्का खातीर लोकांकूच कायदो हातान घेवचो पडटलो अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचे म्हणणे. कायदो आसा, सरकार म्हणटी वस्त आसा, काय गोंयकारांकूच हॅरेस करपाची एक सरकाराची प्रक्रिया वापरून जे इलिगल लँड ग्रॅब चालू आहा सावथ वेस्टर्न रेल्वेचो ताजेर आमचो इतलो आग्रो इतलो आशिल्लो की थंय ऑफिसराक बसय आनी ताका ऑर्डर पास करपाक लागी डेटी दिवं नाका म्हणून आनी हे जाणटे लोकांक पिश्टाव नाका म्हणून हॅरेस करूं नाका. She said it's a sub judice matter because another court is hearing. Let the person hear. But he has to hear at least, not give another date. This is our contention. 16 जालेली फकाणां जाली म्हण तशें जर जायना जाल्यार लोकांनी वचून कायदो हातान घेवचो पडटलो. Well, all that I can say is that the governments are only the people nowadays who are indulging in illegal activities. The people follow the law. The governments are which are breaking the law. And I cannot see how railway authorities can come into private lands and do work there and put a railway track, put embankments, fill up the area when the land doesn't belong to them. And we went to the Supreme Court, Valsam Panchayat went to Supreme Court, and Supreme Court said if the private owners move the court, they will get relief. Even the Supreme Court admitted that you cannot do something on private lands without acquiring them in the first place. Now, I have suggested to them that they bring JCBs and they remove all the material which the railways have put. आज 16वें हियरिंग आशिल्लें. 15व्या हियरिंगाक सगळे सिटीजनाक त्या सुप्रिटेंडंटान सांगलें की आपूण नेक्स्ट हियरिंगाक फायनल डेट आनी ऑर्डर पास करतलो म्हणून आज सगळे senior citizen हांगा जे who are 80 years and above have come today in a hope that this government will pass an order in their favor. आता 3 वर्सां जाली रेल्वेन केस घातिल्ली saying that हो आमचो जागो and we want to do work here and to restrain these people. 3 years for last 16 hearings, railway is just taking excuses and dates. So railways probably want to complete whatever work is there before the onset of monsoon. सो जेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो, जेन्ना लोकांनी सांगलें की तूं जर तर डेट नेक्स्ट वीक दिना जाल्यार आमी हांगाच्यान हालचे ना, तेन्ना ताणें 4 मेक डेट दिल्या. आतां 4 मेक जी डेट दिल्या ती 17वें हियरिंग आनी म्हाका दिसता 17 म्हणल्यार प्रमोद सावंताक खतरा. इफ रेल्वे इज नॉट एबल टू प्रूव द डॉक्युमेंट्स सेइंग दॅट इज देयर लँड, ही हॅज टू डिसमिस इट. He just can't keep on giving the dates. But I think we will stand with the people of Welsound. And as he has rightly said, त्या दिसाक आफ्टर लंच वी विल टेक अ JCB and whatever mud illegally trespass करून रेल्वेंचे घातला, we will have to remove and throw it out. हाचेर आमी कलेक्टराक मेमोरंडम दिला आनी कलेक्टराक कळयता की जे डबल ट्रेकिंगचे काम कांसावली, वेलसांव, पाली, इजोरसी पळय चलता ते कायद्या भायर आसा. Since the matter is sub judice, now it is before the court. आता 16 हियरिंग मायज जाले. आयजू हियरिंग पळय तो तेंचो जज ना आनी हितून सिद्ध जाता की सावथ वेस्टर्न रेल्वे डॉक्युमेंट ना. तुम्ही तरी रेल्वेक अशेंच ओनरशीप दिता विदाउट चेकिंग द डॉक्युमेंट, नॉट दे कॅन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट till date. They have not produced any document to say that the land belongs to them. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकणेकार. शिरगांवच्या लयराई देवीचे एकवत पाळपाक आयिल्ल्या एका 23 वर्साच्या धोंड भक्तगणाक न्हंयत बुडून मरण आयले. ही घडणूक दिवचलच्या वाटादेव न्हंयत घडली. दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक अशें बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. न्हांवपाक गेल्ले कडेन फीट आयिल्ल्यान ह्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्याचें कळटा. लयराईचे सायडीचे धोंड आयज सकाळी आमी वाटाड्यार एकवतार रावपाक येयल्ले आनी आयच्यान आमचें स्टार्ट जाल्लें. तर आमच्यातलो एकटो भुरगो अभिषेक नायक हो थंयसर न्हांवपाक म्हणून गेल्लो. न्हांवपाक म्हटल्यार आपले कपडे करपाक आनी एक दुखद अशी आमकां रोखडीच एक गजाल कळ्ळी की तो ह्या उफ्यांत आलो म्हणटकच आमी ताका काडलो भायर. 108 कॉल केलो, हॉस्पिटलान येयलो
हॉस्पिटलान येयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो आमच्या भितर ना म्हणून. ही सगळ्यान वायट गजाल आसा की अशें घडचें न्हू. आनी आमच्या सायबिणीन सगळ्या जेवणाक बरे भशेन राखचें आनी कोणी अशें म्हणजे की सांगूंक शिरत जमाना की आमच्या घरात असो आसलो आनी 2 क्षणान ना जालो स्पेशली उदक धोपरा उदक चड कमी उदक आसा. हांव सध्या वाठादेव हांगासर आसा. म्हाजे फाटले वटेन तुमी पळोवंक शकतात एक न्हंय आसा, म्हणजे न्हंयचो फांटो आसा आनी ह्या फाट्यान सामकें कमी उदक आसा. आयज हे न्हंय कडेन म्हणजे न्हंयत एक सामकी दुखेस्त आनी वायट अशी घडणूक घडिल्ली आसा. लयराय देवीचे जे धोंड आसात ते कांय धोंड हे वाठारदेव न्हंयचे कुशीक आशिल्ल्या तळाचेर एकवात पाळटात आनी वर्सां प्रमाण एकवात पाळपा खातीर आयज कांय धोंड हांगासर जे तळ आसा ते तळाचेर आयिल्ले. ह्या तळाचेर आयिल्ल्या धोंडा मदीं एक भुरगो दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक हो लेगीत आशिल्लो आनी ताचो बापूय लेगीत आशिल्लो. हो भुरगो जेन्ना न्हंयेत न्हांवपाक गेलो थंय तो अचानक ते न्हंयेत बुडलो. अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर तो बुडला ते सुवातीचेर सामकें धोपरभर उदक आशिल्लें. जेन्ना वांगडच्या धोंड भक्तगणांक ही खबर कळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी बेगोबेग तळा वयल्यान न्हंयचेर धांव मारली आनी त्या भुरग्याक म्हणजे जो तरणाटो बुडून मरण आयला तो त्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक भायर काडलो. उपरांत 108 एम्ब्युलन्स आपोवन ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय ताका मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी जाहीर केले. जो बुडून मरण आयला तो भुरगो विठ्ठलापूर सांखळे वाठारांतलो आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां पासून तो बापाय वांगडा ह्या तळाचेर एकवात पाळटालो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाठादेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडा चलपी ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 6 जाणांक रंगे हात धरले. गेडियाराज दिलीप भाई, भीमराज मीना, निलेश हिरानी, शानी चवडा, रोकट जयसुख भाई आणि प्रशांत त्रिवेदी अशी या दुबावितांची नावां. या प्रकरणात या 6 जाणांक अटक केल्या. पोलिसांनी धाड घालून 6 लॅपटॉप, 31,000 कॅश, 50 ATM कार्डां, मोबाईल फोन्स मिळून वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केला. महाराष्ट्र आणि गोयच्या शीम वाठारात फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन भंय निर्माण करपी ओंकार हत्ती उगवे मोपा तांबोशे वाठारात भोंवतना दिश्टी पडटा. विशेष म्हणल्यार बिरेस्तारा हो हत्ती उगवे वाठारांतल्या सरपंच सुबोध महालेच्या घरा लागसर दिश्टी पडलो. देखून सध्या पुराय वाठारात भयाचे वातावरण निर्माण जाला. तशेंच ह्या हत्यान व्हडा प्रमाणात शेती बागायतीचे लुकसाण करून संबंधित खात्यान कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान शुक्रारा थळाव्या सयत शेतकारांनी एकठांय येवपाचो निर्णय घेतला. कळंगूट वाठारात वयर दोंगराचेर व्हड कॉन्क्रिटाची बिल्डिंगां उबारिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायला. ह्या प्रकरणाक लागून सैमीक धोकोय निर्माण जाला. थळावी यंत्रणा फक्त दोळे धापून सोय मारतात काय आनी दोंगर सोंपयतात. हो दोंगर फुडले पिळगे खातीर राखात, पुराय तपासणी करून पावला उबारात अशी थळाव्यांची मागणी आसा. कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आमचो इन्स्पेक्शन करून गेलेले तांकां नोटीस धाडलेली आमी बाबा हेंचें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. आनी फेब्रुवारीन आमी हें केलेलें तांकां लेटर केलेली. आयज तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शन काडलेलें आहा आणि एक मजेची गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. एक आमी RTI मारलेली आमच्या रेजिडेंसांनी. हिंगासर 54/3A हो कोण आतां बेंगलोरची कंपनी. आतां हांव कितें सांगूंक सोदतां हांगा आमी जेन्ना हांवें वॉर्ड एम्बायरड बाब दिनेश मोरेशकाराक विचारलें बाबा हो सर्वे नंबर कितें. जेन्ना हांवें ताका विचारलें ताका तो म्हणलो आपणाक खबर ना. आतां ताकाय नोटीस काडलेली हें इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून. सो जेन्ना तो म्हाका म्हणलो आपणाक खबर ना तेन्ना हांवें हें RTI पळयली. हांगा हेणीन प्रोपोज केला बाय दिनेश मोरेशकर आणि सेकंडेड बाय
बाब श्री साल्वादोर प्लेस फेर्नांडीस आतां हांकां खबरूच ना हे खंयचो सायन मारता सर्वे नंबरूय खबर ना इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून खंयच्या सर्वे कित्याक चलना आमचो बाबा केरकर स्वर्गीय आयज आमच्या बरोबर ना 25 वर्सां तेणीन ह्या वॉर्डनबराक काम केलें आज इतले तेणीन 25 वर्सांनी करून दिनेश मोरजकारान इतले आख्खे म्हाका दिसता तेणी आख्खो दोंगर सोंपोवपाक काम स्टार्ट केलेलें हांवें 5 वर्सांनी हांव ताका सांगूंक सोदतां ह्या प्रेसाच्या माध्यमान मातसो स्लो जा बाबा कॅरिंग कॅपेसिटी पळय तुका खबर ना खंयचोरी सायनी मारिना काय अशेंच जालेलें आहा आमचो गांव सांबाळया बाबा फाल्यां आमच्या फुडले पिळगेक कांयच घेवपाचें ना तुमी अशें तर सायनी मारता आनी गांवांक त्रासान घालता फाल्यां लोक तुमकांच फुडली पिळगी येता ते खेळटले बाबा आमचो आदलो सरपंच कितें जावन गेलो हो ब्लेस आनी दिनेश मोरजकर कितें चलना मातशें रिसर्च करची कॅरिंग कॅपेसिटी पळोवची कानूची कितें आहा ती तांकां कितले FIR दिवंक जाय दिवंक शकता ते सगळें पळोवचें आनी तांकां लायसन्स दिवची कुळ्या पोलिसांनी महाराष्ट्रातल्या 26 वर्षाच्या आशिष मागाडे या तरणाट्याक अल्पवयीन चलयेचे फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्ल्यान IT ऍक्ट आणि पॉक्सो कायद्या अंतर्गत अटक केलो तशेंच ह्या दुबाविताक न्यायालयान 5 दिसाची पुलीस बंदखण फरमायला. नमस्कार, आम्ही कुळे पोलीस स्टेशन हांगा आसा जे जाग्यार फाटी कांय दिसा पयलीं एक हांगा केस जाली धारबांदोर तालुक्याचे एक चली अल्पवयीन चली तेका महाराष्ट्राचो चलो इश्टाचेर फ्रेंडशीप जाली आनी ती फ्रेंडशीप जाल्या कारणान इश्टाचेर आनी ते फोटो तेणी हांगा आपले हेजेर व्हायरल करीत रावलो. जेन्ना हे फोटो व्हायरल जाले तेन्ना चलयेची आवयक आहा तेजी समजली कॉलेजी बी सगळ्याक ते चलयेचे फोटो व्हायरल जाले आनी जेन्ना हे चलयेची आवयक ती गोश्ट पळय तेन्ना चलयेची आवयन येवन कुळे पोलीस स्थानकाचेर तक्रार दिल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार तेका 2-3 दीस लागून हांगा तेका सर्च करून तेका महाराष्ट्राच्यान तेका हांगा धरून हाडले आसा. तेजें नांव जावन आसा आशिष मागाडे वय 26 हो महाराष्ट्राचो भुरगो तो धारबांदोर तालुक्याची चली अल्पवयीन जी चली आसा फोटो सगळ्यांक व्हायरल केले म्हणून तेका आतां IT पॉक्सो ऍक्ट खाली तेका अटक केल्ली आसा आनी ह्या संदर्भान सांग्यार तेजी हांगा कोर्टान तेका जेन्ना दाखल केलो तेन्ना तेका 5 दिसाचो रिमांड मारलेलो आसा. सद्याक कुळे पोलीस स्थानकान तो 5 दीस कोठडीन आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. कुंकळी उद्देगीक वाठारात बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ले चायना वॉलाच्या आड निमाणे प्रशासनान खर भूमिका घेतल्या. कुंकळी नगरपालिकेकडल्यान कंपनीक म्हयन्या भितर चायना वॉल मोडपाचो आदेश दिला. आदेशाक पाळो दिलो ना जाल्यार पालिका मंडळ कारवाय करून चायना वॉलाच्या मोडून उडयतली अशी शिटकावणी दिल्या. या संबंधित आमदार युरी आलेमावान विधानसभेत हो प्रश्न मांडिल्लो. आयज जे कुंकळ्याक एक इश्यू जो असेंब्ली जावं सगळी सबंद गोंयांक गाजलो चायना वॉल म्हणून कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेटीक एक फॅक्टरीन जी एनक्रोच करून पॅडी फिल्ड्सांक एक वॉल बांदिल्ली आनी थंय एक शेड घातिल्ली आनीक सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार 2023 आमी गांवच्या लोकांनी आनी हांवूय मेळोन ती आनी एक संशोधन आमची जी बॉडी आसा तेंची ती कंप्लेन दिल्ली रिगार्डींग दॅट कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल आनी शेड आनी हो इश्यू सुद्दां आमगेलो ऑनरेबल MLA आनी LOP कुंकळचो युरी आलेमावन हेणेय सबंद असेंब्लीक 2-3 फावटी हो इश्यू काडलेलो की आनीक तो इवन तेणे आमकां ह्या जे आज जी ऑर्डर जाला आमच्या फाटी मागीर तो ठामपणे उबो आसलो. 23 कंप्लेन घातली. कंप्लेन घालून सुद्दां थोडे ते एक स्लिपींग मोडान गेल्ले सगळे. तेन्ना पसून आमी मुखार येवन ती कंप्लेनीक हेजिटेशन करून ती कंप्लेन वयर काडली आनी आज कुंकळे म्युनिसिपालिटीन चीफ ऑफिसरान एक ऑर्डर पास केला विदिन 1 मंथ टाइम ती कंपाऊंड वॉल आनी ती शेड डेमोलिश करची म्हूण एगेन्स्ट द ऑपोनंट आनी केमी ती तर काडली ना जाल्यार कुंकळे म्युनिसिपालिटी ही ती डेमोलिश करता म्हणून. हे इश्यू वयल्यान हांवूय जायत फावटी पार्टिसिपेट जाला आनीक अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो युरी आलेमाव आनी हाणें आमकां जायतो आपलो आदार दिला. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स। ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।